आणि फाटली 2 वर्सां बऱ्यापैकी प्रतिसाद त्या देवी कुमारांक मेळिल्लो आसा. अंदूय वर्ष पद्धती प्रमाणे म्हणूया ह्या देवी कुमारांचे प्रकाशन हांगा जातले आणि त्या खातीर आमचे समर्थन संघटनेचे सगळे पदाधिकारी मागीर आमचे पदयात्रा करपी जे वारकरी तांचे कांय प्रमुख अशे नेते आनी मठाचे संस्थापक अध्यक्ष भौमानीत निलेशबाब बेर्डेकार सगळे आसात. सो पत्रकार परिशदे खातीर हांव फुडली कार्यावळीची सुत्रां आमचे भाई निलेशबाब बेर्डेकार हांचे सोदतां. उपस्थित सगळे स्वामी भक्त, आज श्रावणी पयलो ब्रेस्तार आसा. सगळ्यांक ब्रेस्ताराची श्रावणी पयल्या ब्रेस्तार तुमकां हार्दिक शुभेच्छा. सांगचे म्हटल्यार आज जे स्वामी समर्थ मठाक लागून स्वामींच्या बांदकामाक लागून जे आमी देणगी स्वरुपान आज देणगी आज उद्घाटन करता. सांगचे म्हटल्यार आज म्हाका दिसता हे वर्स आमचें 7वें वर्स. पयलीं आमी सुरवात एक 2 व्हिलरान केल्ली. सांगचे म्हटल्यार पयलींच आमी जेन्ना लॉटरी सुरू केली तेन्ना 4 2 व्हिलर दवरलेल्यो, बाकीचे प्रायजीस आसले. त्यानंतर आमचे अशें जालें लोकांचो प्रतिसाद पळोवन, लोकांचो आमचे विश्वास पळोवन आमी 4 व्हिलर पयलींच एक नॅनो गाडी धरली, 4 व्हिलर एक 6 वर्सां पयलीं. तेन्ना आमकां तुमी भक्तांनी भरपूर तुमी स्वता फुडाकार घेवन ह्यो स्वामीच्यो देणगी घेवपाक तुमी सोंपयल्यात. तेन्ना हळू हळू आमी 4 व्हिलरी 4 दवरल्यो. 4चे मागीर प्रत्येक वर्सा आमी अशें चिंतले की 4चे 5 करतले, 5चे 6 करतले, 6चे 7 करतले. आनी हे वर्स जे आसा हे वर्सा 7 4 व्हिलरी आसा. आनी अशें करून तुमच्या भक्तांचे सगळे सपोर्ट पळोवन आमी एक उतर दिल्लें की जशें केप्यां सांवड्ड्या जश्यो लॉटरी सोंपता आनी तांकां जसो प्रतिसाद मेळटा ह्या स्वामी समर्थ मठान तशें आमचो विचार आसा फुडें करपाचो. म्हणून आमी ह्या वर्साचे 7 4 व्हिलरी आसा. फुडें 8 जातले, तेच्या फुडें 9 10 11 12 स्वामीक कितें जाय तशें जातलें. आनी आमी तुमचे कडेन मागता गेल्या वर्सा तुमी आमकां जसो प्रतिसाद दिल्यार स्वता लॉटरी सोंपोवन हाडून आमकां वेवस्थीत पयशे सुद्दां दिले. तितून आमी सायटीचें बांदकाम गेल्या वर्सा आतां फुडलें आमचें बांदकाम जें आसा मेन हॉल जें आसा फुडें जे अन्न क्षेत्र आसा पुरुशांचें तें अन्न क्षेत्र आमी अशें आसा तितून प्लॅनिंग आमचें खूब आसा. थंयसर जेणे की आमच्या आतां मठान बारीकशे जे फुलां म्हणसांग लग्न कार्य म्हणसांग वाडदिवस हे 500 700 लोकांचे जाता. फुडें आमचो विचार आसा की फुडलें हॉल जें आसा हे फुडल्या हॉलान आमी 1000 ते 1200 भक्तांचो जो अरेंजमेंट जाता लग्नाचो फुलांचो तशें आमी फुडें करपाचें आमी ठरयल्लें आसा. त्या तितून तुमचो आमकां बरो प्रतिसाद मेळ्ळो. ह्या वर्सा तुमचे कडेन मागता की मोठे संख्येन तुमी आमकां हेल्प करतल्यान लॉटरी सोंपोवपाक लागून. म्हणून हांव तुमचें खूब खूब कौतुक करता, तुमचे धन्यवाद म्हणटा. आनीक सांगपाचें अशें की आमी ब्रह्मांड नायक मुवी हे मुवी इतलो प्रतिसाद आमकां मेळ्ळो. हे मुवी अजून आमी युट्यूबार लॉन्च केलें ना. कारण ताका कारण कितें आसलें की आमचे थोडे काम जे आसलें एडिटिंगाचे ते थोडेशे आसले ते पूर्ण जाल्ले आसा. आनी खास करून श्रावण म्हयन्यान संपूर्ण आमकां खंय खंय मंदिरांनी येयल्ले आसा. सांगचे म्हटल्यार 26 तारीख म्हाजो वाडदिवस आसा आनी खूब जाणांक ही मुवी पळोवपाक मेळ्ळी ना. ते अर्दो सुमार लोक भक्त घरा गेले कारण गर्दी अशी पळोवन. खास करून 26 तारखेक परतून आमी ही मुवी हांगा ह्या स्वामी समर्थ मठान दाखयतली. 27 तारखेर कलांगूट शांतादुर्गा मंदिरान आसा. 28 तारखेर कांदोळे आसा, परतून चिमला आसा. अशें जायते वेळेर हे मुवीचे आमी म्हणजे स्वता आपूण खर्चान ते मुवी आमी ते दाखयतले. सांगचे म्हटल्यार जे ताका खर्च जो आसा स्क्रीन आसा, सावंड आसा, परतून जनरेटर आसा, हेचो खर्च जो आसा हो 40,000 आसा. आनी प्रत्येकानी आपूण स्वता हो खर्च आपणे स्वता हे केल्ले आसा. तितून जर तुमकां अशें दिसता की श्रावण म्हयन्या पर्यंत आमी हें दवरलेलें आसा, एखादे तर मांद्रे कोणाक दिसता आपल्या मंदिरान म्हणजे जावं आनी खंयच्या आमी अशें दवरलेलें आसा बार्देश आनी पेडण्यां हितून 40,000चे जो खर्च तेंचो आसा तोच खर्च दवरलेलो आसा. आनी बाकीचे बार्देश आनी पेडण्यां सोडून जर बाकी खर्च आसा आनी 5,000 रुपया सुमार वाडोवंक शकता.
जर तो कोणाक तुमकां एखादे फिल्म मुवी जर आपल्या मंदिरात दाखोवपाचे जाल्यार आमचे गौरीश नाईक जे ह्या मुवीचे सर्वा त्यांच्यानी पुढाकार जे घेऊन ही मुवी केल्ली आसा तांकां तुम्ही कॉन्टॅक्ट करूं येता आणि खास करून 26 तारखेर परत तुमकां मुवी पळोवंक मेळटली. तुम्ही बरो प्रतिसाद दिल्या बद्दल तुमच्या हांव भक्तांचे सगळ्यांचे कौतुक करता, तुमचे खूप खूप धन्यवाद म्हणटा. आणि आजचो जो कार्यक्रम आसा हो जो देणगी कुमाराचो आम्ही सुरू करता सगळ्यांनी शांततेन बसून सगळ्यांकडे बघता. आम्ही गाडयो जे कोणाक लागता कोणाक ड्रॉप जो कोण गाडयेचे कोणाक लागता पळय विनर जो कोण आसा ताका सांगपाक सोदता की आमी जायते वर्सां जाली टॅक्स आनी रोड टॅक्स इन्शुरन्स आनी रोड टॅक्स हो आमी तुमकां सांगताले भर म्हणून. पण ह्या वर्सा आमी अशें केल्लें आसा रोड टॅक्स इन्शुरन्स हो स्वता आमी स्वामी समर्थ मठा तर्फे परिवारा तर्फे आमी पे करता. गिफ्ट टॅक्स आसा तितलो तुमकां भरचो पडटलो. गिफ्ट टॅक्स हो गव्हर्मेंटाक वयता तितलोच. तुम्ही पळयतात गोंयकारपण, गोंयकारांचो गोंयकारा खातीर.